फोंड्या बाजारांतल्या व्यापाऱ्यांनी सोपो एकठांय करपी चौगा आड पुलिशेंत कागाळ केल्या। तांणी धमकावन जबरदस्तीन आपल्यो सयो घेतल्यो म्हूण व्यापाऱ्यांनी पुलिसां कडेन कागाळ केल्या। सयो कित्याक घेतल्यात तें कोणाकूच खबर ना म्हूण व्यापाऱ्यांनी प्रकरण पुलिशेंत पावयलां। सयो कित्याक घेतल्यात तें स्पश्ट जावचें म्हूण सयो घेवपा आड खर चवकशी करपाची मागणी व्यापाऱ्यांनी केल्या। फोंड्या बाजारांतले सोपो एकठांय करपी चौगा आड व्यापाऱ्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या। ह्या चौगांनी धमकी दिवन जबरदस्तीन व्यापाऱ्यांच्यो सयो घेतल्यात म्हूण व्यापारी सांगतात। सायन दी म्हणपा लागलो। सायन दी म्हणटा कित्याक रे आनी पयलीं सायन दी ती आतां सायन दिना दिना कित्याक दिना दिवं जाय ना रे हांव दिना दिना म्हळ्यार तूं म्हळ्यार गांवचो गोंयचो आदोग म्हाका आनी तुका राव सारकी शिकयत कितें अशें म्हणटा लागलो। तुका वचोन मागीर आनी एक फेरी सायन मागूं लागलो। तिगेर ती दिना दिना म्हणटा तिच्या हाती करून सायनी केली तेणें म्हणटकीर हांवें म्हणलें आरे ती सायन दिली जाल्यार तूं दादागेर कित्याक करता गांवांत येयलो तर म्हाका म्हळ्यार घे पळय हें कितें बरयलें तें मागीर हांव जालें इतल्यान गेलें आनी परत म्हणलो तुका कितें कळटा काय म्हणपा लागलो तुका मात तकलेन उबो करतलो। सायन मारिना जाल्यार तांणी मारिना तांचे हात अशें करून बोटान दवरून तेंचे सायनी घेतल्या। हे सायनी घेतल्या कित्याक लागून तेणी घेतल्या त्यो सायनी म्हणल्यार तांकां खबर ना तेजी चवकशी करची। कोणा धमकी बीन दिल्या? धमकी सगळ्यांक दिल्यात जर सायनी मारिना जाल्यार आमी तुमकां कितें आसा सांगता उठचे पडटले आमी दुसऱ्या बसयतले। बाजारांतले सगळे वेपारी पालिकेक 5 रुपया दरान सोपो कर दिवपाक तयार आसात, पूण पालिकेन सोपो कर कंत्राट बंद करचो अशें वेपारी मागतात। कितें म्युनिसिपालिटीचो कायदो आसा तो पयलींचे 5 रुपया कितें कायदो आसा मिटराक तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी पयशे घेवचे आनी पयशे दिवपाक ना म्हणून कोण सांगिना। सगळे लोक आमी पयशे दिता आनी इतल्या वर्सांनी 50 वर्सांनी बसलेले आसा पयशे दिता म्हणून बसलेले आसा नाजाल्यार येन्ना पण आमकां काडून उडयता आशिल्ली म्युनिसिपालिटी आनी म्युनिसिपालिटीक पयशे दिनासतना कोण बसलेले नात ती इतले वर्सां जाल्यार आमी बसता पयशे दिनासतना कोण बसूंक ना पयशे दिता म्हणून आमकां बसपाक दिता। 20 रुपया दिवपाक तयार ना 20 रुपया आमी दिवपाक तयार ना फाल्यां आनी कोण येतलो 50 दी म्हणटलो फाल्यां आनी 100 रुपया दी म्हणटलो अशें दिवपाक आनी आमी जर म्युनिसिपालिटीक अशे पयशे दिवपाक लागल्यार मार्केटान 10 रुपयाची वस्त आसा ते 25 रुपया विकचे पडटले आमकां मागीर लोकांकूच त्रास न्ही आम पब्लिकूच त्रास आम पब्लिकाक तुमकां म्हारग पडटले सगळे वस्तू। जागा आशिल्ली आमकां आमदारान सांगलेलें आपूण कोणाकूच पावणी दिवपा ना आनी 5 रुपया स्क्वेअर मिटरानूच आमी तुमचे पयशे घेतलो आनी आतां कोणे तरी पावणी घेतलो तो आमचे 20 रुपया स्क्वेअर मिटरान पयशे काडटा ते आमकां परवडना म्हणून आमी कंप्लेन केली ते प्रमाणे ते आमकां सगळे आतां त्रास करता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सुमार 50 कोटी मोडून पेडण्यां नवें हॉस्पिटल बांदपाचें गोंय सरकारान थारायलां। सभापती राजेंद्र आर्लेकरान शुक्रारा ह्या कामाची सुरवात केली। ह्या नव्या हॉस्पिटलांत सगळ्यो आर्विल्ल्यो सुविधा आसतल्यो। हॉस्पिटल बांबोळेच्या हॉस्पिटलाक संलग्न आसतलें अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकरान सांगलें। सुमार 50 कोटी मोडून पेडण्यां नवें हॉस्पिटल बांदपाचें आसा। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या वाडदिसा निमतान शुक्रारा ह्या कामाची सभापती राजेंद्र आर्लेकरान सुरवात केली। हे हेल्थ सेंटर जे आसा तें गोवा मेडिकला कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजा कडेन लिंक आसतलो ताचो संबंध आसतलो। खरें म्हणजे हांगासर ज्या पद्दतीच्यो सुविधा हांवें तो कागद वाचतकच लक्षांत आयल्यो निर्माण जातल्यो त्यो पळयत जाल्यार जे आमचे इंटर्न्स म्हणजे आत्तां शिकून भायर सरलेले गोवा मेडिकल कॉलेजांतले जे आमचे स्टुडंट्स नवे येणारे डॉक्टर्स आसतले तांची कदाचित स्पर्धा लागतली की आमकां मंडूर नाका आमकां आनी खंय नाका आमकां तुय्याच्या हॉस्पिटलांत पोस्टिंग दियात आमकां थंय शिकपाचें आसा अश्यो बऱ्यो सुविधा हांगासर निर्माण जातल्यो हाज्या बद्दल म्हज्या मनान शंका ना। 1.5 वर्सां भितर हॉस्पिटलाची ही बिल्डिंग तयार जातली अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें। इमारतीचो एस्टिमेट 44 कोटी 33 लाख आसलो ती अवॉर्ड केला 49 कोटी 73 लाखांक 18 म्हयन्यांत ताणें पूर्ण करपाचें आसा। हें हॉस्पिटल पेडणे तालुक्यांतल्या 1 लाख जनतेक हे सगळे योजना तकले दवरून फुडें दवरून ही योजना केल्ली आसा। पेडणेच्यान विनोद मेथर। घेवया एक विराम।